कशी तुमच्या गावात नको आता इतली वर्ष झाली ती काबारूच जायना कशी म्हणून हांव नको कितें उदक ना उदक ना ना केन्नाच्यान येना उदक आता काय ना म्हटल्यार आमकां 2-3 महिने जाले नाल्यार आमकां पयऱ्यान उदक येताले पयऱ्यान 2-3 महिने कांयच उदक ना कांयच ना 7-8 दीस आनी हे एकदा भरलें आमी इतले दिसाचे उदक कपडे मळे काय परत कांयच ना पळय खंयसून हाडटा उदक मागीर तुमी हो सुभाष बाई हाडटा आनी बाबी टँकर खंयसून येता टँकराचें उदक आनी बिलांचें कशें कितें नको पिल्यान आमकां कोणी सांगलें पिल्यान येता कलांगूट येता उदकाची बिलां तुमकां येता वॉटर बिल येता फर्स्ट टायम आयज येयला ती 0 येयला आमकां अच्छा म्हणजे उदकूच ना पूण 0 येयला नाल्यार आमी 250-300-500 फारीक करता मागीर घरांतले तुमी सगळे कशें मॅनेज करता जे सगळे आहा ते उदकाचेरूच आहा न्हू घरान अशी पिवपाक उदक कांयच ना ते मागीर म्हाजो देर आतां जाव बीन स्कुटरीर बसताना झरी वयले हाडटा पिवपाक रांदपाक बीन तेच न्हू पळय म्हाजें नांव अंकिता नायक हांव हांगासरली दुवेरेची म्हाका परवरी लग्न करून दिलां क्रिसमसाची हॉलिडे पडला म्हणून चेडवाक घेवन येयल्लें हांव आतां 8 दिसांक चेडवाक हाडून पळय 4 दीस जालां जीव विटलो वेऱ्यान म्हाजो सिन्स बर्थ न्हू हे इश्यूज चालूच आसा हांव जल्माक येयल्ल्याक तरी हांव हेच फेस करता ल्हान आसतना सुद्दां 2 कळश्यो घेवन येता वट्टांच्या बायन हांव मेला वचोन सो तुमी सांगा आतां ल्हान आसतनाय उदक घेवन मेले आतां एक भुरगें जाल्यार भुरग्याकूय हें करून मरो हांव म्हाका घोवल्या वाटेन कांय टेन्शन ना बिकॉज आमचे बांय आहा आनी ते मोटरार बटनाचेर सगळें जाता पण हांगासर कितले मेरेन जातलें म्हाका खबर ना कित्याक म्हाज्या मम्मीनूय तेच त्रास काडले काका काकीन हांवेनूय काडले आतां फुडें म्हाज्या ल्हान भाव भयणांनी भुरग्यांनी काडपाचें जाल्यार तें सांग चेडवान लग्न करून वेऱ्या येवचें ना न्ही हां खरें सांगता सुना आहा पळय ती धांवन वयतली आवयगेर परत हां चेडवांक येवपाक उदक तरी दवरा मरे येयले जाल्यार ते न्हांव नाका आबांक वचों नाका तांकां बाटल्यो घेवन दर्यार वयतले संडासान दाखोवंक आपली आय एम रियली सॉरी इफ जर हांव वल्गर उलयता न्हू आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी तुमकां सॉरी म्हणटा बिकॉज हें उतरां तुमकां दिवपाची न्हू बट कितें हांव मनान फ्रस्ट्रेशन आहा न्हू हांव भितर दवरूंक शकना हांव डायरेक्ट उलयता कितें तें जर कितें करपाक जाय कितें करूंक जाय कर हांव कोणाक भियाना बिकॉज आय डोंट थिंक दॅट आय एम टॉकिंग समथींग नॉनसेन्स हांव कितें तें कांयच उलयता बिकॉज म्हाज्या आवयक त्रास जाता म्हाज्या काका काकींक त्रास जाता लोकांकूय त्रास जाता बट सगळीं म्हाका लागना म्हाका म्हाज्या घरची लागता कित्याक आमच्या घरान आतां हेल्थान कोणूच बरो ना म्हाज्या आवयचो हात मोडला म्हाका ऑपरेशन करूंक जाय म्हाका सांगपाचें नासलें पण म्हाजे कडेन आनीक ऑप्शन ना म्हाका ऑपरेशन करूंक मेळना तिजे बिकॉज आय कॅन्ट गो फ्रॉम हियर हांव वयता जाल्यार मागीर भुरगे कितें करूं कोणा कडेन दवरून वचो भुरगे केन्नाच्यान हे गांवान उदक येना पयलींच्यानूच अरे सिन्स माय बर्थ टायम आतां कितून बरोवन दिवं तें सांगा बरयता कोणा फुड्यान वचोन हांव जाल्लेल्याक हे फेस बरोवपाच्या भयणीन कन्सर्न ऑथॉरिटी हांगासर कोण लक्षात मारिना लक्ष मारिना कोण ऑथॉरिटी हांगासरली लक्ष मारता इलेक्शनाक 5 दीस आसता पळय न्हू आतां इलेक्शनाक 5 दीस सगळे लक्ष न्हू सगळे मारून वयतले घरान आनी एकदां वोट मारलो न्हू कोणाच्या बापायक पळयनात ते मागीर सॉरी त्या टायमार वळखता त्या टायमार वळखता हो त्या टायमार सगळे वळखता इवन हांव आनी एक क्लॅरिफाय करतले लग्नाक म्हाजे 4 वर्सां जाल्या बट स्टील म्हाजो वोट हांवें हांगा दवरला आय डोंट नो हांवें कित्याक दवरला तो खंय तरी दिसता एक बाबा कोण नवो कॅन्डिडेट येयलो ही वील डू सम इम्प्रुवमेंट बट नो इट्स द सेम थिंग येयले गेले इट डजंट मॅटर एट ऑल आपले पळयता तुमी अरे जनतेचे पळया मरे वोट मागताना बरे येतात मरे तुमी वोट मागोवंक आमी कांयच मागना मागीर आतां तुमकां घरान रांदतले जाल्यार कपडे धुवपाक हे उदक सगळे बाकीचे वॉशरूम झरी वयले हाडटा सगळे झरी वयले क्रिकींग चर्च आहा न्हू तेच्या सायडीन झर आहा झरी कडले हाडटा उदक आनी कोण दादलो मनीस जाल्यार वयतलो मरे बायलां कडेन जाता घरान कोणाकूच गाडी चलोवंक कळना फक्त म्हाका आनी म्हाज्या भयणीक येता बायलां भितर काका आमच्या कामाक वयता हांवूय कामाक वयतालें सद्या भुरग्याक लागून घरा नाल्यार अदरवायज वॉट इज द अदर ऑप्शन उदक ना एक बाय आसा थंय ती सुकली न्हू जाल्यार मरतले लोक हे सगळे आनी वोगी रावन चड मरतले उलयना दे कांट स्पीक दे कांट स्टँड फॉर देयर ओन रायट स्वताच्या रायटाक तरी उबी रावात मरे वोट मारिनात तुमी वचोन हां वोटा मारतात येतात न्हू ती मागीर म्हणटा मारता मारता बाई मारता तुमकां मारता वयता आनी वोट मारतात मागीर कांयच ना पत्तो आमी फोन केलो न्हू आमकां उदक धाडटा उदक हांव ना म्हणिना काका धाडटा काका काकी धाडटा उदक धाडटा ना म्हणिना आमी पण जायना आमच्या मागीर व्हरपाक न्हू घरान आयुश्यभर टँकराचेरच रावपाचें हांव कितें म्हणून सांगू आतां ताका इंजिनियराक फोन मारलो आगे टाकयेनूच उदक ना जाल्यार हांव खंयचें धाडूं काय म्हणटा तो म्हाका टाकयेन उदक पडत ना म्हणटा हांव आतां इतकें फ्रस्ट्रेट जाला ना बाई हांवें तिका सरळ सांग
आता पिऊचे उदक आहे, पिऊचे उदक आमच्याकडे कायच नाही. दाखल घे मम्मी टिपा खाली अशी दाखल हे देता वयर पळय आता मातशें आपलं हे आता मी जरी वयले हाडला उदक एक कळसो. इतकं मजा क्लिक करा कोण हे खाली हे खाली हे खाली फायदल हांव जाऊ सगळ्या वाड्यार आख्या वेऱ्यान येत चल आमचें काम जायना पळय, कांयच काम जायना पळय. उलयना कितें उलयतले बाई मागीर वायट पण जाता न्हू, वायट पण जाता उलयले की मागीर बरोबर उलयतले खरें तें खरें न्हू बरें तशें न्हू. बाबा पिपा खाली हा उदकाचें आतां कशें करपाचें तें पळय. पिवपाक आतां उदक ना. हे पळय कितले दूद आहा पिवपाचें. आतां 14 जाणां कशी कोणसो पियातलो तो सांगा तुमी. हो पळय इतलोच पिवपाचो उदक कशें पिवप. त्या टँकराचे हांगा हाडून वचला सॅनिटी वचोंक जाय म्हणून अर्दो बॅरल हा भाव. हे पळय सगळे खाली हे सगळं टँकराचेच उदक तुमकां. हे आता हे काय न्हू म्हटल्यार 2-3 महिने आमी असलेच केला. म्हणजे कितें जाणा सांगले कोण काय येता उदक पण ते मागीर हाडले काय 4-8 दिसाचे कपडे वांगडा उमून काबार उदक. आता आमी फूल फॅमिली आहा न्हावपाची. उदक कितें उरतलें तें पळयात तुमी. सगळे खाली काय ना खाली आहा देखून ना आमी कालचे हाडलाय गो अर्दे आता ते टॉयलेटीक वचूंक जाय बी म्हणून. 4 बिराडां आमी आता घरान या एकाच घरान 4 बिराडां. ते सगळे खाली आणि ही सगळी बॅरल खाली. सगळे पळय कळसुले बिले पळय येतात ल्हानाची व्हडली जावन मरोंक पावली ते. उमटे मारला सगळे नाही पळय उमटे मारला सगळे हांगा सगळे उमटे मारला. कोणूच कित्याक म्हणून रिएक्शन घेयना आता उदकाची कोणूच घेयना. फक्त फोन मारलो उदक धाडले काय जालें अशें जाता हे. 8-10 दीस काडो येता. बरें हेल्थ तरी बरें हा वचून हाडपाक जायना आता ते. पयलीं जातालें तेन्ना बांयचें हाडलें उदक आता जायना. कितली वर्सां तिका 50 वर्सां काकीक 50 वर्सां काका मोर दॅन 50+ आसा तो. कितलो टायम उदक भरतले. हाडा तुका ना मनशाची दे आर इटिंग अराउंड 11 to 12 टॅबलेट्स पर डे. 12 टॅबलेटी घेवन मनशान हें करपाचें उखलपाचें सामान. म्हाका बाबा जाळ पडटा म्हाज्या आवयक लागून हांव उलयतालें. म्हाका कोण पोशिना. म्हाकाच काम करून म्हाकाच पोसोंक जाय. म्हाका कोण धाडिना पयशे. आनी असले पयशे आमकां नाका उदक दितालो दिया. आमकां काय नाका आमी कांयच मागना पळय तेंचे कडेन कोणाच कडेन आमी कांय मागना साकरूय मागना. आनी फर्स्ट देम वील बी व्हेरी थँकफूल जर तुमच्या कडल्यान कितें मदत जाता जाली इतले सगळे जावना. भितर बॅरल आहा ती खाली हा. तुम्ही क्लिक करता करा. तुम्ही आता इवन जायला घरान सुद्धा पळोवू शकता. पळया तुम्ही उदक आमी कशें व्हरपाचें पळय खाली हे खाली बोटिंगेच्या टायमार बरें येतात. पळया तुम्ही भितर सुद्धा वचा घरान आनी पळया कितें हाल जाला ते आमचे. मुद्दम हय बाथरूम तांकां आयज तुम्ही वेऱ्या गांवांत येयल्ले आसा आनी आमचो धारेश्वर कितकी तरी वर्साचे एका इतिहास आसा आनी जागृत देवस्थान. आतां प्रेस कॉन्फरन्स दाडा फुडल्यान घेवपाचें कारण आसा. गेले 6 म्हयने पळय उदकाक पळय कळस सोंसता आमचे वेरेकार आनी नेरूलचे लोक. जिते मनीस कांयकोंक शकना. सिस्टमीन बसले ते फेलियर गेल्ले आसा. आमदाराक प्रश्न करप ना. जे पंचायतीन 11 मेंबर निवडून येयल्ले निवडून येयना फुडें ह्या दाडा फुडल्यान उबे रावल्ले हांगा फोटो काडपाक. आनी दाडा फुडल्यान हें सांगलेलें आमी उदकाचो सुटावो करतलो म्हणून. उबे रावल्यार आयज 2 वर्सां जातलीं. अता ना पता आयज आमकां परत 9-10 दिसांनी उदक येयलां सकाळ फुडें. पण म्हाका हेची गॅरंटी ना हें कंटिन्यू जातलें काय ना जातलें तें. आयज हांवें सकाळीं तिळारी एका ऑफिसराक फोन केल्लो. तेणी सांगलें कितें जवळ जवळ 14 किलोमिटराचें खंय तें टोटल काम तितूनचे 4 किलोमिटर फक्त जालां. अजून 10 किलोमिटराचें आसा. आतां हें पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता टेम्पररी सोल्युशन म्हणजे आयचें मरण फाल्यांचेर. कित्याक म्हाका दिसता हे 15 दीस उदक सोडटले आनी परते मागीर परते बंद करतले. हें कशें जालां ना मरे लोकांक तेच्यांनी गृहीत धरलेलें आसा. लोक शांत ही एडवांटेज घेता. ज्या कळंगूट भागांत जी आतां जर कमर्शियलायज पयशी जाल्यार उदक थंय फूल फ्लो येता 6 म्हयने. म्हापशा येता, कलांगूट येता, कानोळे येता. आमकांच वेऱ्या कित्याक ना. आमच्या नेरूल गांवांतूच कित्याक ना. आयज जे उदक सोडलां पळय न्हू हें फक्त टेम्पररी फक्त लोकांक चाखोवपाक बाबा फाल्यां उदक येतलें म्हणून. आयज पेपराचेर WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान हें केलां बाबा तुमकां 24 तास उदक येतलें म्हणून.
हांव सुभाष शिरोडकर आव्हान करता बाबा 24 तास उदक येना जाल्यार तो रिजायन जावन घरा वतलो हे तरी पहिले सांगचे. प्रत्येक मंत्री आमकां सांगीत आसा. तो सुनील ढवळीकर सांगून मोकळो जालो, निलेश काब्राली सांगून मोकळो जालो. आता काल WRD मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की आमकां 24 तास घेतले. आमकां 24 तास उदक नाकाच. 2 वरां तरी डेली दी जाल्यार पयल्यान तरी 4 वरां उदक दी, जेणे करून आमकां सर्वसामान्य मनशाक उदकाची सुटका जातली. माझे प्रश्न असो आसा की फाटले कांय दीस हांगा तुमकां वेऱ्या नेरूल भागात उदक ना. सो आयज पर्यंत तुमच्या गांवांतले लोक थंय PWD डिपार्टमेंटान वचून इंजिनियरांक मेळ्ळे, क्वेश्चन केल्लो जावं कितें विचारलेलें तुमी? अरे बाबा म्हाका कळना, डिपार्टमेंट पयस ना, डिपार्टमेंट लागीं ना. ते मुद्दाम धोळी करता. म्हाका सांग पळया, ज्या गांवांत कमर्शियल जेन्ना प्रोजेक्ट येता, कमर्शियल प्रोजेक्ट तांकां उदक खंयच्यान येता हेजी बरी कारवाई जावपाक जाय. जेन्ना उदकाची टंचाई सुरू जाल्या उपरांत जवळ जवळ म्हाका तांच्यांनी 6 काय 7 प्रोजेक्टांक परमिशन दिलां. म्हणजे ताका कितको मोद आहा तो पळय. आनी ते दिसा सरपंचाक तर ऑफिसान वचून विचारपाक गेलो, ती सांगता हांव सरपंचाच्या ऑफिसान घुसलो. हांव सरपंच सांगूंक शकता तेचें घर न्हू म्हणून. जे पळय तुवें थंय बसता न्हू त्या लोकांच्या टॅक्साच्या पयशांनी थंय बसता तूं. जी तूं थंय च्या पियाता पळय ते आमच्या पयशांनी च्या पियाता. GST लावन तूं बसता पळय ते एसीचें बील आमी सर्वसामान्याच्या टॅक्साच्या फारीक करता. तुका प्रश्न करपाक गेलो उदका खातीर त्या घरा कडेन येवंक नासलो म्हाका कितें दी म्हणून. कितें आसा मरे एका मरे अक्कल आसूंक जाय. तेका अक्कल ना तो मनीस मागीर तो शेणटा खंयच्या खंय. ते दिसा तो रिपोर्टराक विचारता सरपंच उदक ना, टाकयेन उदक पडला, तुका तर खबर ना टाकयेन उदक पडला काय ना, ते तर कित्याक बसले, रिजायन जालें घरा वच. कोणाचेर उपकार करता तूं? तुका निवडून दिला लोकांनी डिलिव्हर करपाक, शापोतान शाणपणां सांगपाक तूं डिलिव्हर कर. विशय काबार मरे. तूं लायट उदक रस्ते तुमच्या कितें काम आनी तर कसल्या कामाची न्हू तूं.